बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपा खातीर 15 दिसां भितर ऑर्डिनन्स काडटले म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान सांगले। दीनदयाळ स्वास्थ्य येवजणेचेय 30 मेक अनावरण जातले। 95% येवजण्यो भाजपाच्या काळांतच जाल्यात म्हूण पार्सेकारान दावो केला। विमा येवजणे खातीर दिल्ल्या हेल्थ कार्डांक एका वर्सा खातीर वैधता आसतली। त्यांचे वेगवेगळे प्रश्न असतात। स्वतःची जमीन नसता, टेनंटेड जमीन असता, त्यातून बांधलेले असता, किंवा वाडेकाराची सामूहिक जमीन असता, कुटुंबाची एकट्याच्या नावावर नसता, उताराचे खूप जणांची नावं असतात। त्यामुळे त्याला इलिगल बांधकाम करचे पडटा, लिगल वचपाक जायना। आणि त्यामुळे ही समस्या केन्ना ना केन्ना तरी सोडवची गरज असते। मोठ्या प्रमाणात राज्यात जी घरां लिगल ना ती लिगल करपा खातीर कायदो आमी मोठो हुकूम येणारे 10-15 दिसां घातले। आमचे खंयच बंधन ना गोवा मेडिकल कॉलेजीनूच घेवचें म्हणून। म्हाका दिसता ही योजना सुरू जातना थोडी अडचण आसूं शकता। आमी 30 तारखेक ही फॉर्मां भरपाक सुरू करतले आणि 15 ऑगस्टाक प्रत्यक्ष लॉन्च करतले। मेडिकलान गेले सुद्धा तेच करतले, मेडिकलान सुद्धा वयतना कार्ड काडटलेच। आणि ह्या ट्रिटमेंटाक आता तरी सध्या मेडिकलान तुका ट्रिटमेंट फुकट, तुझी सर्जरी फुकट, पण वखदां विकता केन्नाय भायली स्पेशल डॉक्टर असलेल्या बरोवन दितात। फुडें तेंय आसचें ना। ह्या इन्शुरन्स कवरा नंतर फुडें तुम्ही प्रायव्हेट हॉस्पिटलान चला किंवा गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलान चला, तुमची ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट आसा ती एक्झामची फी आसा, तुमची सर्जरी आसा आणि तुमची औषधां आसा, हे सगळे इन्शुरन्स कवरात कवर जातले। गोंय सरकारान 33 ज्युनियर स्केल अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्यात। 11 नवे कामार घेतिल्ल्यांक पोस्टिंगय दिला। पणजे रापणकाराचेर लाठीचार्ज ऑर्डर करूंक नाशिल्ल्या उपजिल्लोधिकारी गौरीश शंकवाळकाराची वास्को बदली केल्या। सीसीपीचेर उपआयुक्त म्हण भाजपान आपलो कार्यकर्तो कपिल फट्टेक हाडला। खण खात्यांतलो सहाय्यक संचालक पराग नगरसेकाराक साश्टीत उपजिल्लोधिकारी म्हण बदली केल्या। 22 ज्युनियर स्केल अधिकाऱ्यांच्यो शेनवारा बदल्यो केल्यो। त्याचबरोबर 11 नव्या अधिकाऱ्यांक पोस्टिंग दिलें। ह्या बदल्यांतल्यो म्हत्वाच्यो बदल्यो आसात त्यो अश्यो: सीसीपीचे उपआयुक्त सुधीर केरकाराची एक्सायज खात्याक जोड आयुक्त बदली केल्या। त्याच्या जाग्यार नवो अधिकारी कपिल फट्टेक हाडला। कपिल फट्टे हो आदलो भाजपा युवा मोर्चाचो पदाधिकारी। सध्या सीसीपी नवे आयुक्त आणि उपायुक्ताच्या हातान दिल्या। पणजेचे उपजिल्लोधिकारी गौरेश शंकवाळकाराक वास्को उपजिल्लोधिकारी म्हणून बदली केल्या। जाल्यार काणकोणचे उपजिल्लोधिकारी पुंडलीक खर्जुवेकाराक तिसवाडीत हाडला। खण खात्यांतले सहाय्यक संचालक पराग नगरसेकाराक साश्टी उपजिल्लोधिकारी म्हणून बदली केल्या। ताका आनीक 2 अतिरिक्त पदभार दिल्या। त्याच्या जाग्यार खण खात्यात नेहा अमेय नायक पानवेलकार ह्या नव्या बायल अधिकाऱ्याक हाडल्या। फाटीं तिच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेचेरूच वाद चलिल्लो। पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी नारायण गाडाक बार्देजांत हाडला। फाटीं आदलो उपजिल्लोधिकारी पुंडलीक खर्जुवेकाराक काणकोणां बदली केल्या म्हूण उपमुख्यमंत्री तिडकल्लो। आतांचे आदेशान खर्जुवेकाराक काणकोणच्यान तिसवाडीत हाडलो जाल्यार पेडणेच्या गाडाक बार्देजांत घालो आनी सध्या बार्देजांत आशिल्ल्या चंद्रकांत शेटकाराक राना खात्यांत घाला। कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी आग्नेलो फेर्नांडीसाक धारबांदोड्या उपजिल्लोधिकारी आनी एसडीओ म्हणून धाडला। कमर्शियल टॅक्साचे सहाय्यक आयुक्त परेश फळदेसायाक फोंडा नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी म्हणून धाडला। कुंकळी नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी पंढरीनाथ नायक हांकां प्रशासकीय अधिकारी म्हणून हॉस्पिसियो हॉस्पिटल मडगांव हांगा बदली केल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोंयांत एक्टिव्हिस्ट चडच एक्टिव्ह जाल्यात। ताका लागून रेवकारांनी रेव काडटना सांबाळून काडची म्हळ्यार आमदार सिद्धार्थान म्हळां। पारंपारीक रेव काडटल्यांक परमिटां दितना तो उलयलो। रेव काडटल्यांनी पुला पोना वा हेर संवेदनशील सुवातींचेर रेव काडची न्ही, पर्यावरणाची राखण करची म्हण सिद्धार्थ कुंकळकारान उलो मारला। जून ते सप्टेंबरांत रेव काडपावेली बंदी काडची म्हण रेव काडटल्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केल्या। तुम्ही जे पळय रेव काडटा ती थोडोसो एक सैमाचो विचार करून काडात। एक खंय तरी आमी पूल बांदता, खंय तरी कोण तरी
उपरांत केन्नाय वाचता की अंडोळा ब्रिजा सकलच रेंव काडटा, ब्रिज पडण्याचा धोका अशें करपाक दिनाका. कितें आसा खंय तरी आतां कोर्टाय खूब एक्टीव जाल्या, आमचे लोकय एक्टिविस्ट खूबच जाल्या, ओवर एक्टीव जाल्या. सो ताका लागून खंय तरी असो परत न येवपाक लागून आमी आमचेर बंधनां थोडी घालून घेवया. प्राध्यापक लक्ष्मण पार्सेकरांना मी सांगू इच्छितो, म्हणजे निवेदन किंवा माझी कळकळीची विनंती असं मी म्हणेन की जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, जून ह्या 4 महिन्यात रेती व्यवसाय बंद असावा असं काही सरकारी संकेत आहे असं मला आता पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं. मी सांगू इच्छितो ह्या काळात ट्रॉलर्स वगैरे बंद असतात एवढ्यासाठी, कारण मासळीची पैदास त्या वेळेला होते. पण मी एवढंच सांगू इच्छितो की मासळीची पैदास ह्या ट्रायब्युटरीजमध्ये म्हणजे छोट्या खाडीमध्ये होत नाही, तर ती विशाल सागरामध्ये होते आणि ते बारीक बारीक जीव सप्टेंबर महिन्यात चालत या खाडीमध्ये येतात. म्हणजे जर रेती व्यवसाय चालू राहिला या 4 महिन्यात जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, तर त्याचा परिणाम या मच्छी व्यवसायावर काहीच होणार नाही. इतले मजगती जून ते सप्टेंबर मेरेन रेंव काडपावेली बंदी काडची म्हूण मांडवी रिव्हर सँड एक्स्ट्रॅक्टर संघटनेन मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि देवेंद्र गांवकार. उत्तर गोंयांत 2 आणि दक्षिण गोंयांत 2 इव्हनिंग कॉलेजी सरकार सुरू करपाक सोदता म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान सांगले. ज्यो कॉलेजी तयार आसात तांच्या कडच्यान अर्जय मागयल्यात. कला अकादमी देंपे कॉलेजीन गोंय सरकाराच्या जोड पालवान 5वो एज्यू नेक्स्ट नांवान एज्युकेशन एक्सपो दवरला. एक्सपो 14 आणि 15 मे असो 2 दीस चलपाचो. And probably for the first time the results are 90% and above. In result, more number of students have passed out. Probably there will be a rush and competition in seeking the admissions in the colleges, and therefore government which had planned to start evening colleges from the next academic year, and this was voiced out in the annual budget also, I think was the right time, and we are proposing to start. We are offering various colleges in Goa to submit their applications. It is because nobody should be deprived of the education. Government intends to provide this facility in this small state through about 4 number of colleges, 2 in north and 2 in south, commencing from the coming academic year. And I am expecting proposals from the colleges where teaching faculty is adequate, colleges where infrastructure is adequate, and colleges which are well connected by road, centrally located. I think such colleges are definitely welcome. घेऊया एक विराम.